त्यामुळे भारतीय जनता पक्षान नवीन टॅक्नॉलॉजीच्या आधाराचेर हेजी व्हडली सभा घेवप आनी लोकांक आपल्यो जे कितें कनेक्टिविटी दवरप हें भारतीय जनता पक्षाकूच शक्य आसा, काँग्रेस पक्षाक शक्य ना। त्यामुळे विकास म्हणजे कितें तें आमी सगळ्यांनी पळयलां। हांव 2 वेळा आमदार आशिल्लो, विरोधी पक्ष म्हणून आमी काम पळयलां, आमी सत्ताधारी आसतनाय हांवें काम केलां। त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाक आज तो विकास दिसता आसत जाल्यार तो केवळ भारतीय जनता पक्षामुळेच दिसता। 6 वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, नरेंद्र मोदीचो सरकार गोंयांत आसा, देशान आसा। त्याच पद्दतीन 2012 उपरांत आयज मेरेन भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा तो गोंया भितर काम करता। गोंय आमी जर हिशोब मांडलो जाल्यार गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो सादारणपणान 13 वर्सां आसा। काँग्रेस पार्टीन 26 वर्सां ह्या देशांत गोंयांत सरकार चलयलो। तेजे पयलीं 17 वर्सां एमजी पार्टीन सरकार चलयलो। पूण लोकांनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तो आनी विकास म्हणटा जर तो केन्ना पळयला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो गोंयांत जेन्ना आयलो तेन्नाच्यान पळयल्लो आसा, मेळिल्ली आसा। जनधन येवजण आसा। जनधन येवजण जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान काडली तेन्ना देशांत सादारणपणान 22 ते 22.5 कोटी लोकांनी अकाउंट ओपन केला। आतां इतली वर्सां सरकार तुमचो आशिल्लो मरे सेंटराक, लोकांनी केन्ना बँकूच पळोवंक नाशिल्ली। त्या लोकांक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जनधन येवजणेच्या माध्यमांतल्यान अकाउंट ओपन केले। आयज गोंया भितर अख्ख्या देशा भितर आसत आनी गोंया भितर 70,000 घरां अशी आसतली, मनीस अशे आसतले की जेंकां हातूंतल्यान खरें म्हणजे प्रत्येकाक 500 रुपया म्हयन्याक ह्या कोविडाच्या टायमार अशे 1,500 रुपया ह्या येवजणेंतल्यान खरें म्हणजे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जो आसा तो आमच्या सरकारान दिल्लो आसा। गोंयचे आमचे टॅक्सीवाले आसतले, बसवाले आसतले, मोटरसायकल पायलट आसतले, रिक्षावाले आसतले, सगळे खातीर मनोहरभाई पर्रीकराचो सरकार आसत त्या सरकारान तेन्नाच्यान 2002च्यान जेन्ना काम केलां तेन्नाच्यान आतां पर्यंत कितलो व्हडलो बेनिफीट हो तांकां मेळिल्लो आसा। जावं बशीच्या खातीर आसतले, डिझेला खातीर आमचे नुस्तें मारपी ट्रॉलर आसतले तांचे खातीर सबसिडी आसतली, शेतकारां खातीरची आसतली, कृषी कार्ड आधाराच्या माध्यमांतल्यान आसतली, वेगवेगळ्यो स्किमी हें सरकार करपाक शकलें। हेचें कारणूच हें आसा की ह्या सरकारान बारीक मनशाचो विचार केल्लो आसा, त्याच्या आधाराचेर हो सरकार आसा। दुर्दैवान काँग्रेस पार्टी म्हणटा की हेंचो विचार खंय जाला, पूण काँग्रेस पार्टीन इतली वर्सां सरकार केली तेन्ना तुमी हेंचो विचार खंय केलो? आयज गोंय देशांतल्या जनतेन परत एक फावट नरेंद्र मोदीचें सरकार जिखून हाडलें। हेचें कारण असें आसा की ह्या सरकारान बारीक लोकांचोच विचार केलो आनी म्हणून खरें म्हणजे सरकार आयज जिखून येवपाक पावलो।